नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. घोटाळे, भ्रष्टाचार, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, माड धरून हेर मुद्द्यांचेर अपक्ष आनी काँग्रेस एक. विजय रोहन, नरेश विश्वजीत, बाबूस, रेजिनाल्ड एकठांय. बाबूश मोन्सेराताक काँग्रेस पक्षांतल्यान भायर काडपाचो निर्णय विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेच्या भुमिके विरुद्ध घेतिल्लो. विश्वजितान घालो लुइजिनाचेर बॉम्ब. कळसा भांडुरा कालव्याचे काम चालूच. कामाक लागून माऊली देवळाचे छप्पर कोसळ्ळें. देवळी पडपाचो धोको. काम बंद दवरपाचो आदेश आसूनय कर्नाटकाची दादागिरी. वादग्रस्त झाड संवर्धन कायद्याचे दुरुस्तीक राज्यपाल मृदुला सिन्हाची मान्यताय. अपक्ष म्हणतात माडूच न्हय, ही आनी कितलेशेच झाडांचेर हावळ. आणि गोवा कॉर्पोरेट क्रिकेट सर्तीत गोवा लायन्साच्या जैतान सुरवात. उक्तावणाच्या मॅचीत महिंद्राक मारले 8 विकेटींनी. खबर विस्तारान. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माड, आश्वासन पूर्ती, भ्रष्टाचार, घोटाळे, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, रिणा असले मुद्दे घेऊन अपक्ष आणि काँग्रेस आमदारांनी सरकाराचेर मोठो हल्लो करपाची तयारी केल्या. शेनवारा अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय, नरेश सावळ, रोहन खंवटे, काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स, जेनिफर मोन्सेरात आणि काँग्रेसीन काढून उडयल्ल्या आमदार बाबूश मोन्सेरातान मिडिया मुखार जोड बसका घेऊन सरकाराक धारेर धरपाची घोषणा केल्या. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचेर देर इज नो कांय नासतना. रिजनल प्लॅन नाका, कांय नाक तेका. नो परमिशन्स फ्रॉम एनी स्टेट, फ्रॉम एनी लोकल बॉडी बी कांय नासतना डायरेक्ट कन्वर्ट करपाचो न्यू सिस्टम गव्हर्मेंटान तयार केला. मुगे क्वेश्चन आहा ऑन दिस क्वेश्चन आय विल टेक द गव्हर्मेंट फुली, बिकॉज टुमॉरो फाल्यां आमगेल्या नेक्स्ट जनरेशनाक आमकां बोट दाखोवपा येना की आमी कितें करताले काय मग असेंब्लींत. The pit, as far as now the sewage line has been passed, all the lines have been damaged. This is this thing what I have got from the engineers of PWD. ऑक्टोबर नोव्हेंबर येता म्हटल्यार हांकां गरगर लागता. आयज PWDच्यो फायली कितल्योश्योच फायली PWD चीफ इंजिनियरा कडेन वयतकूच परत त्यो डिव्हिजनाक येता. त्यो कित्याक येता? फंड्स ना म्हणून. तांचे जे स्कॅम्स आसा, वेदर इट इज इफी स्कॅम, लुसोफोनिया स्कॅम, नाल्यार बीच क्लिनिंग स्कॅम, हाजेर उत्तर दिवपाची ताणी गरज आसा. बीच क्लिनिंग स्कॅम तांकां आमी पेपर सगळे फायंडिंग्स दिवन टेबलार दिल्या. एंड इफ दे बिलीव इन झिरो टॉलरन्स टू करप्शन, आज खंय तरी मुख्यमंत्र्यान म्हणला की कायदो सगळ्यांक इट्स कॉमन फॉर एवरीबडी. समज कायदो सगळ्यांक समान आसा जाल्यार म्हाका दिसता बीच क्लिनिंग स्कॅम जो आसा हाजेर चवकशी करपाची ताजी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली, दे हॅव फेल्ड मिजरेबली इन दीस टायप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वीच दे हॅड टू टेक. Jugglery of figures are happening, and this jugglery of figures is only made to make the common man feel good. 4 बजेट सेशन्स पहिले जाल्यार एकूय कंटिन्युटी ना, आणि हातून फक्त सरकाराचो एक जोक जाला की which they are trying to place figures which maybe they themselves don't know. We have moved a private member resolution. I have moved myself, and we have moved a comprehensive protection of coconut tree bill as a private member bill, which will come up this time hopefully. Deen Dayal scheme atta म्हणून 4 वर्षा झाली. Today in the election year, how many things are these people going to bring, and how many times these people are going to fool the people? I was just said that Parshikar made a derogatory statement about me taking an injection on a monkey fever. I don't need Parshikar. He has been the most inefficient health minister in the state of Goa, and along with him Francis D'Souza, he has to be actually sacked as the health minister of the state of Goa. So Francis D'Souza has never taken an audit of Goa Medical College. Let him show the minutes of any audit of Goa Medical College. बाबूश मोन्सेराताक काँग्रेस पक्षांतल्यान भायर काडपाचो निर्णय विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेच्या भुमिके विरुद्ध घेतिल्लो. बाबूशाक काडचो न्हय म्हणून राणे बापूय पूत दिल्ली मेरेन गेल्ले म्हणून खुलासो आमदार विश्वजीत राणेन केला. विधानसभा अधिवेशनात सरकाराक घेरपाक विरोधी आमदार एकठांय आयल्यात. ते सांगपाक घेतिल्ल्या प्रेस कॉन्फरन्सात विश्वजितान ही म्हायती दिली. विरोधक आनी भाजपा मदीं दोस्को पोस्को जाल्लो बाबूशूय ह्या गटात आसा. ताच्या दुटप्पी भुमिकेचेर बाबूशाक विचारलें तेन्ना मात बाबूश गडबडलो. बाबूश मोन्सेराताक पक्षांतल्यान काडपाक सगळ्यांचे एकमत नासले.
खुद्द विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे काँग्रेसीच्या त्या निर्णयाविरुद्ध असलो असो खुलासो आमदार विश्वजित राणेन केला. I was never ever against Babush, and I had always told the High Command when I went to Delhi that it's a harakiri decision. What you all are doing is wrong, because I know Babush's strength, and whoever has told you this, Babush knows, I know, and even opposition leaders are against the decision to expel Babush Mansara from party. And opposition leaders will always supportive. He was also of the opinion in the executive committee that no candidate should be put against Babush Mansara panel in Panjim, because our opposition was the BJP. Will you take a lead to getting back in Congress? I am ready to play a lead. It's ultimately, I mean, it's my... I prefer staying as a paying guest outside. विधानसभा अधिवेशनात सरकाराक घेरपाक विरोधी आमदार एकठांय आयल्यात. या गटात बाबुशे आसा. ताच्या धोस्को-पोस्को भुमिकेचेर विचारल्यार बाबुश गडबडलो. So have you aligned with B team of BJP now? Yes, Now who is the B team of BJP? You said Congress is B team of BJP. Where is the Congress? See now this is basically what we have met here is for a floor arrangement. Floor arrangement, floor management, everything. We have so that is our goal. So rest whatever politics, what politics, where politics will take us tomorrow, that we'll see tomorrow. बाबुशाचे 2 झेडपींनी तेको दिल्ल्यान उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचेर भाजपाची सत्ता आसा. ताचेर बाबुश म्हणटा कोणे अविश्वास थाराव घातल्यार आपल्या सपोर्टाचेर निर्णय घेतलो. तांच्या मतदारसंघातली कामां जावची म्हण तेन्ना तांणी सपोर्ट केल्लो. Let anyone move a no confidence motion. There is a How are you going to talk? No, let One side you are supporting see BJP. तू म्हणटा मरे घालया म्हणून घालया no, मरे. I am trying to say is very, my thing is very clear. विधानसभा अधिवेशना उपरांत उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीत अविश्वास थाराव हाडपाचेर निर्णय घेतले म्हणपाचे आमदार रोहन खंवटेन उलोवन दाखयला. नाही आम्ही उलयले आहात. म्हाका दिसता असेंब्ली मागीर यू मायट सी समथिंग मुव्हिंग, बट वी हॅव स्पोकन ऑन दिस इश्यू अँड आय थिंक वी मायट सी सम लाईट ऑफ द डे विथ थिंग्स मुव्हिंग इन द डिरेक्शन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ट्रिब्युनलाचो आदेश खुट्याळ्याक लावन कळसा भांडुरा कालव्याचें काम अजून चालू आसा. ह्या कामाक लागून कणकुंबीच्या माऊली देवळाच्या सभाघराचें छप्परूच कोसळ्ळें. म्हादयचें उदक वळोवन ते मलप्रभेत सोडपाक कर्नाटक सरकार कणकुंबी मोठो कालवो खणटा. तांचें काम नेटान चालू आसा. ह्या कालव्याचें काम माऊली देवळाच्या कुशीकूच चलिल्ल्यान मशिनाच्या वापरान आनी जमीन खोल खणिल्ल्यान देवळाचें छप्पर कोसळ्ळें. देवूळ पडपाचो धोको आसा. ह्या पळयात कणकुंबी म्हादयचें उदक मलप्रभेत सोडपाक कालवो खणपाचें काम कशें नेटान चल्लां. शुक्रारा राती ह्या कालव्याक लागून जमीन खोल खणटना माऊली देवळाच्या सभाघराचें छप्परूच पडलें. कर्नाटकाच्या ह्या दादागिरीक लागून देवूळय पडटलें म्हूण लोक भिल्यात. म्हादयच्या प्रस्नाचेर ट्रिब्युनला मुखार 27 एप्रिलाक फुडली सुनावणी आसा. मात अशें आसतनाय कर्नाटकाची दादागिरी चल्ल्या म्हूण म्हादय बचाव अभियानाचो फुडारी राजेंद्र केरकार बेजार आसा. गेल्या कांय दिसा सावन कर्नाटकान कळसा कालव्याचें काम पुराय करपाचो यत्न चालू दवरलेलो आसा आनी ह्या कामाक लागून सध्या ह्या परिसराची जी अधिष्ठात्री माऊली देवी आसा त्या देवीच्या मंदिराचो सभागृह काल रात्री कोसळून पडलो आणि एकंदर मंदिराचे जे अस्तित्व आसा, गर्भगृह आसा किंवा मंदिराचो जो मुख्य मंडप आसा, ह्या सगळ्या मंदिराच्या अस्तित्वाक धोको निर्माण जाल्लो आसा. ताका लागून ह्या परिसरातले जे लोक आसा तांच्या भितर भय निर्माण जाल्लो आसा. 27 एप्रिलाक म्हादय पाणी वाटप लवादा समोर ही सुनावणी जावपाची आसा. वारंवार ही सुनावणी जी आसा ती फुडें धुकल्ली वयता आनी त्याच गजालीचो गैरफायदो घेवन कर्नाटकान हे जे कालव्याचे काम जे आसा ते पुराय केल्ले आसा. कर्नाटकान हाच्या पयलीं जो कृत्रीम रित्या निर्माण जाल्लो जलाशय आसा तो पुराय तरेन माती घालून भरून काडलेलो आसा आनी एकंदर ह्या कामाक लागून आता हो जो प्रश्न आसा हो प्रश्न जेन्ना लवादा समोर सुनावणी घेतलो तो मेरेन कर्नाटकाचे हे जे काम आसा हे पुराय जातले आनी एकंदर मागीर ह्या प्रश्नांक कांयच अर्थ उरचो ना. गोंय सरकारान जर आपली भूमिका आणखी प्रखर करूंक ना जाल्यार निश्चितपणान गोंयांक ह्या प्रश्नाचेर अपयश येवपाची शक्यता आसा. म्हादयचें उदक मलप्रभेत सोडपाक कर्नाटक सरकाराचे सगळ्या तरेचे यत्न चल्ल्यात. प्रकरण ट्रिब्युनला कडेन आसतनाय कालव्याचें काम चालूच दवरपाची कर्नाटकाची काप आसतात. मात आता ह्या कालव्याच्या कामाक लागून देवळाचे छप्पर कोसळ्ळें. फुडें देवूळय पडटलें म्हूण लोकांक भंय. प्रकरणाची दखल घेवन आता गोंय सरकार कितें हालचाली करता काय फुडल्या 27 एप्रिलाच्या सुनावणे मेरेन रावता ते पळोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेऊया एक विराम.